कोळशाच्या वाडट्या प्रदूषणाक लागून वास्कोकार खुबळ्यात कोळशाचे प्रदूषण दिसान दीस वाढतूच आसा। ताका लागून धाकट्या भुरग्यांक श्वास घेवपाक त्रास जाता। येता ते पालिका बसकेन हो विशय काढून तो सोडवपाचो यत्न करतलो, अशें नगरसेवक विनोद किणलेकारान सांगले। कोळशाचे प्रदूषण उणे करपा खातीर डोम घालप होच पर्याय आशिल्ल्याचें आदवोगाद सुनील लोरान हाणें सांगले। कोल इज लायक पेन इन एस वास्कोकार सांगपाय म्हणलें हे कोणाक आसता, कोणाची येनावळ येत रावता पळय तेका ते दूख जायना। ही दूख एकदां भायर सरपाचें प्रकरण आहा। म्हाका कोल संदर्भात हांव नवेडा वाठारांतलो कावन्सिलर। आमी हांगा सिटीन रावले कितले त्रास जावपा हेचो अनुभव म्हाका निवाडे रावन कळटा। निवाडे त्रास जाता, कोल वयता, ट्रेन बी वयता, भुरगीं वयता सकयल खंय तरी कोलाचे डस्ट आसता पळय, डस्ट पार्टिकल तो मायन्यूट आसता, तो खंय तरी पावता वयर सकयल आनी तितून बरें भुरग्यांक इफेक्ट जाता। अस्थमा प्रॉब्लम असो मेजर हे थोडेशे म्हाका दिसता वयता ते भुरगीं जळा मरे अशी अस्थमान सफर जावंक शकता। कोल शूड बी हँडल विथ प्रॉपर मॅनेजमेंट। ते खंय तरी कार्य आसता, ते कार्य पद्दती समज जर हँडल करीत न्हू जाल्यार खंय तरी वेवस्थीतपणे जाता ते। ना जाल्यार खंय तरी हे पळय आमकांच आपूण खोकली मारप, श्वास घेवंक खंय तरी एवरीथींग कावंट। पयलीं कळनासलें तें जेन्ना लोकसंख्या कमी आसले, आमचे सगळे गोंयकार भाव जेन्ना मी सारके रावताले तेन्ना पळय कोल खंय तरी येताली, म्हयन्यान 1-2 भुरगीं येताले तेन्ना ते हिशोब व्हडलो कोणाक त्रास जायनासलो। जेन्ना कोलची संख्या वाडला तेन्ना खंय तरी भयंकर असो त्रास लोकांक जावंक लागला। सो हे आय एज अ कावन्सिलर खंय तरी हो विशय मांडपाची गरज आहा आनी मांडटलो। रेनबो वॉरियर्स आता कितलेशे वर्सां आता कंटिन्युअसली हे इश्यूज घेत आहा एंड इट इज गुड दॅट समबडी हॅज गॉन टू एनजीटी। खंय तरी जे 7.5 मेट्रीक टन्स आहा ते 13 करपाक सोदता ते। द कॅपॅसिटी ऑलमोस्ट डबल करूंक सोदता एंड नियरली सगळे तेंचे कंप्लायन्सींग आनी हे चालू आहा। गव्हर्मेंटान चिंतपाक जाय की गोंयकाराक हेच नाकाशिवा जाता, हे 7.5 हेंचे कडेन हँडल जायना सारकें। पोल्युशन वाडला, थंय जाय ते जाग्यार ते कोल डस्ट आहा ते सामके फैलून सामके लोकांक त्रास करता आनी लोकांक चिंतपाची गरज आहा। सरकारान सांगलेलें पयलीं एक स्टेटमेंट केल्लो की जे पर्यंत पोल्युशन आसा ते पर्यंत आमी हे एनहान्समेंट दिवपाना म्हणून। तरी आतां एनहान्समेंट दिला, 13 मेट्रीक टन्स आतां तुमी एड केला, आतां परमिशन्स दिता तुमी। हेजे फुडें हेजे पयलीं हायकोर्टान एक ऑर्डर पास जाल्ली आहा। ते ऑर्डरीन तांकां सांगलेलें आहा, डायरेक्ट केल्लें आहा की तेंच्यांनी डोम घालपाक जाय। दे हॅव नॉट पूट द डोम एज ऑन डेट। तेंच्यांनी जर डोम करून बरे भाशेन ते भितर हँडल केले जाल्यार ते कंट्रोल जाता।